आता खबर विस्तारान. विमानतळ टॅक्सी युनियनान पर्यटकांच्या बाबतीत दाबोळी विमानतळार खासगी टॅक्सी चालकांनी चिंतेचो प्रश्न मांडलो. पर्यटक रस्तो पार करतना अपघात घडू येता म्हण ह्या वेळार टॅक्सीवाल्यांनी भिरांत उक्तायली. विमानतळार टॅक्सी चालकांक पार्किंगाची सुविधा नाशिल्ल्यान असले प्रश्न उपरासता म्हण ह्या वेळार विमानतळ टॅक्सी संघटनेचो अध्यक्ष संजय नायक उलयला. RDX को खातीर दाबोळीच्यान जॉन डिसिल्वा. आता पळय आमच्यो 350 गाडयो कावंटरात बाय करता. आता आमकां 50 गाड्यांक सुद्दां सारके आमकां पार्किंग ना हांगा. हांव मागता डायरेक्टरा कडेन मागता आनी सरकारा कडेन मागता बेगीच्या बेगीन हांगासर आमकां पार्किंग दिवचें म्हणून. आणि ते भायर त्या भायर ज्यो गाडयो आहा तेंचेर भरपूर एक्शन घेवची म्हणून, स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची म्हणून. कित्याक आतां ते येता हांगासर 3000 4000 ही रेट सांगून कालांगूट आनी खंय खंय अशें गेस्टांक घेवन वयता आनी इमेज पिड्या आतां एअरपोर्ट टॅक्सी म्हटल्यार आमची इमेज पिड्या त्या प्रिपेड टॅक्सी कावंटराची. सो तेंचेरूय बेगीन एक्शन घेवची. ट्रॅफिक सेल आमचो डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेचेर बेगीन एक्शन घेवची. हायवे क्रॉसिंग करताना एक्सिडेंट हायवे क्रॉसिंग करता भरपूर एक्सिडेंट जालेलो. रातीत एक फ्रेश एक्सिडेंट जालेलो. ते तांकां हांगासून हें ना देंवोवपाक कांयच ना हांगासर, पूण ते हांगासून ताका इलिगली अशें धरून हातीक धरून गेस्टांक देंवयतात. हे सारकें बरें न्हू. आमची एकूच सरकाराकडे मागणी आणि पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन वास्को कडेन कितें ही हायवेची इलिगल पार्किंग जाता ती पार्किंग तेणी इमिजिएटली बंद करपाची म्हणून. फाटले 2 म्हयन्या पयलीं हांव 2 तरणाटे भुरगे एक्सपायर जाल्ले आसा हायवे गाडी पार्किंग जाल्ल्या कारणान. पयर पावसून हांगाच्यान थोडे जे भायरसून भाडी चोरतात व्हरा हायवे क्रॉस करून त्या कडेन व्हरतात. मुद्दम मी पळयात काल राती पावसून एक बायली हांवें गाडी मारली. थोडी केसी तिका रजिस्टर जाता वास्को पुलीस स्टेशनाचेर, थोडी केसी रजिस्टर जायना. ट्युरिस्ट के मातसो डॅमेज जाता तो उठून वयता तो म्हणटा आपल्याक पुलीस कंप्लेन नाका म्हणटा, पूण तो डॅमेज खंय तरी जाता. खंय तरी आमची गोंयची इमेजच पिड्ड्यार जावपाक लागली आसा. येदोळ इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आज बांदला हांगा. आज ट्युरिस्ट देंवण समज रोड क्रॉस करून त्या वर्सान वचोंक लागलो जाल्यार आमची खंयची गोंयची आमची इमेज उरतली. त्या सरकारान आनी पुलीस डिपार्टमेंट इमिडिएटली ती हायवेची पार्किंग इलिगल पार्किंग आसा इमिडिएटली बंद करची ही आमची मागणी आसा. पोलिसांनी वाट पळोवची न्हू आनी खंय तरी आनी कोण तांकां मोडतो नाका म्हणून. तेच्या पयलीं इमिडिएटली आजच्यान सुरवात करची पार्किंग इमिडिएटली बंद करची म्हणून. हो हायवे पळयता ह्या हायवेचेर खुबशे दाबोळे भागाचे लोक वॉकिंगाक येतात आणि वॉकिंगाक येता आसतना हे अनऑथोरायज्ड गाडयो ज्यो पार्क आसा डेंजरस पार्किंग कम्युनिटीचे हेंच्या खातीर खुबशे अशे अपघात घडलेले आसा हांगा आनी खुबशे लोकांचो जीव गेल्लो आसा. ट्युरिस्टांक जेन्ना ते क्रॉस करता ते एक तर अपघाताक सांपडटा, कोणाचो तरी जीव वयता बिकॉज ऑफ दीस डेंजरस पार्किंग. सो हांव रिक्वेस्ट करता कन्सर्न डिपार्टमेंट कन्सर्न अथॉरिटीज की बेगीनचे बेगीन हेजेर कितें एक्शन घेवची.